गेत्सेमने म्हळ्यार हांवें पळयलें जेजूक आनी जेजू रडता. प्लीज म्हाका भंय दिसता, भंय म्हाका दिसता. तो थंय प्रेज द लॉर्ड म्हणना, म्हाका भंय दिसता म्हणटा आनी ताका आंज बरो प्रेरण दिता. तर तूं कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा? लेट अस आस्क. आतां थोडे देर हात धरुया मोगाच्या. हांव मोगाच्या बनो फादर जोसेफ हांगा प्रीच करतना पळोवन आसलो आनी थोडे लोक ते फाटल्यान सांगूंक लागले हा 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 करून हांसले. मागीर हें म्हाका न्हू तेका म्हणून सगळे लोक आमी हांगा आसा थंय मोगाचें म्हण सांगूं कितें प्रेज द लॉर्ड म्हूण सांगूंक. पूण मोगाच्या भोंवडी म्हाका एक फावटी भंय दिसता आनी एक फावटी कित्याक जेजूक होजाना 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 म्हणटा आसतना बी इतलेच लोक आसलेले. ನನ್ನ ಗುಣನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗುಣನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. जर तर म्हाका हिलींग जाल्लें हांवें आनी कित्याक रिते रेवचें मोगाचें म्हणून कित्याक देव म्हाका धाडटा आनीक मिसांव करूंक लोकांक प्रगट करूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पयले सुवातेर हांगा जमो जाल्ल्या लोकांक पळयत आसतना म्हाका मत संतोष भोगता. कित्याक हर एकलो आपणाच्या घरांत रावन त्रास जाल्यार बी आज हांगा येवन बसून आसा कितें सांगूंक प्रेज द लॉर्ड म्हूण सांगूंक. सगळे लोक आमी हांगा आसा थंय मोगाचें म्हूण सांगूं कितें प्रेज द लॉर्ड म्हूण सांगूंक. पूण मोगाच्या भोंवडी म्हाका एक फावटी भंय दिसता आनी एक फावटी कित्याक जेजूक होजाना 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 म्हणटा आसतना बी इतलेच लोक आसलेले, इतलेच लोक आसले. पूण कुर्सा लागीं आसतना मरी मागदलाक जिवांक सोडून कोण एकलो नासलो. तर मोगाच्या भोंवडीनो आज तुमी कोणा पार्टीचे? आज तुमकांच विचारून घेया, तुमी जेजू त्या कुरड्याक गुण करता आसतना तुमी आसलेले, जेजून थोंट्याक गुण करता आसतना तुमी आसलेले, जेजून मनशाक मरणांतलो वयर उखली आसतना तुमी आसलेले आनी थंयसून मागीर घरा वयतात की ना जेजू कुर्सार मरता आसतना ह्यो जेजू मुजो म्हणून सांगून तुमी हांगा येयलात. ह्यो प्रश्न मोगाच्या भावभयणीनो. जर तर तुम्ही मोगाच्या भावभयणीनो केवळ असर आपण हांगा येयलात तर एक दीस म्हणटाले प्रेज द लॉर्ड, मागीर घर वचून कितें म्हणटाले मारगोली ताका म्हणटाले तुमी. तर आज पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारता, तूं कोण जावन आसा? एक अनभावार्थी मनीस तुमकां पळयता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी तो तुमकां विचारता कित्याक तूं थंय बसून प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसलो? तूं कितें म्हणटा? ना फादर जोसेफ आमकां सांगता आसलो प्रेज द लॉर्ड म्हणा. आमी म्हणलें यार गुंपीन आली नांव गोविंदा. मोगाच्या भावभयणीनो जर तर अब्रामाक विचारता तर तूं अब्राम तूं कितें प्रेज द लॉर्ड म्हणटा? आनी अब्राम सांगता आपणाच्या बुताक दाखोवन सांगता कितले म्हातारे प्रेयर जाय म्हाका भुरगीं जावंक ना, म्हाका भुरगीं जावंक ना. पूण म्हज्या देवान म्हाका सांगलें उठ आनी हांवें दाखोवच्या जाग्यार तूं वच. हाचो थीम तेंच्यान आसा मोगाच्या भावभयणीनो. हांव उठता आनी बापाशी परतून येता. अब्राम उठलो आनी बापान दाखयलेल्या जाग्यार तो गेलो, देवान दाखयले त्या जाग्यार तो गेलो आनी आज तो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हज्या हातांत एक बाळशें आसा हें म्हाका देवान दिलेलें. केन्ना दावीद रायाक तूं विचारता दावीद राय कित्याक तूं प्रेज द लॉर्ड म्हणटा? आनी दावीद राय सांगता आय वॉज अ मर्डरर, आय वॉज अ अडल्टरर. हांवें एकल्याक मर्डर केलेलें, हांवें एक बायले सांगता पदद्वार केलेले आनी नातान प्रवादीचे उतर म्हाका येयलें. हांव उठलो आनी म्हज्या बापाशी परतून गेलो आनी ताणें म्हाका बक्षिलेलें आसा त्या देखून प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. जर तर मरिये मायक मोगाचें म्हण तूं विचारता तर कित्याक मरिये माये तुजी स्तुती गायन तूं करूंक लागला, प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हणूंक लागला? ती सांगता किरकोळ चरणदासी हांव, नजरेचे एक गरीब चेडो, म्हाज दिसल्या गरीब चेडवाक देवाची माय जावन विंचून काडलेल्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. जर तर जेजूक विचारता तर मोगाच्या भयणीनो तूं कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा? आनी जेजू सांगता हांव 3 दीस पोंडांत आसलो आनी म्हज्या बापान म्हाका वयर उठयलें, हांव आज प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. तर तूं कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा? लेट अस आस्क. आतां थोडे देर हात धरुया मोगाच्या भयणीनो. आत्तां काळजाचेर हात धरून सांगया हांव कित्याक प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. कित्याक समजलें की सांगूंक वर्साक एक पावटी येवन तूं प्रेज द लॉर्ड म्हणटा हात वयर करना फायदो कितें?
किती फायदो कित्याक तू हांगा येयला पहिले सुवातेर तू रियलायज करूंक जाय तू कोण म्हणलें जशे मोगे तो वेचीक पूत तो कोण जावन आसलो त्या दुकराचे शेंगो खावचे पहिले तो कोण जावन आसलो तो कोण जावन आसलो प्रेज द लॉर्ड सांगू जायना आमी कोण जावन आसलो एक व्हडल्या ग्रेस्ताचो चेडो जावन आसलो मोगाच्या बाबडो आमी हांगा येवचे पळय आमी कोण जावन आसले आमी देवाची भुरगीं जावन आसली आमच्या बावतिमाच्या वेळार आमी सगळीं देवाची भुरगीं जावन आसली आज आमी कोण जालात आज आमी कोण जालात मोगाच्या बाबडो आमी जंय ह्या वेचीक पुता भशेन दुकराक घालच्यो शांगो आमी खावन आसात हे दुकरागाचे सांगो म्हळ्यार अर्थ कितें बायबल मोगाच्या बिब्लिकली आमी थिओलॉजी पळोवंक गेल्यार जुदेव लोकां प्रमाणे ह्या दुकर मोगाच्या भोंवडो अशुद्ध प्राणी आमकां बरी प्राणी ती सोडा ते दुसरे पूण जुदेवांक मोगाचे म्हणजे अशुद्ध प्राणी त्यांचे ते हापडून सयत घेवन आसले ते आनी तसल्या दुकरांचे खाण खावंक ह्यो आशेन आसा कित्याक हेका पोटाक भूक लागता आनी तेन्ना तो रियलायज करता हांव व्हडल्या ग्रेस्ताचो पूत हांव कित करूंक लागला आज हांगा जमो जाल्यार हर एक भावणी भयणीक विचारता तूं बी आज ह्या दुकराचो शांगो खावन आसा की हे दुकराचो शांगो म्हळ्यार कितें मोगाचें म्हणून आमचे पाताक आमच्या डर्टीनेस म्हणटा मोगाचें हांव इम्प्युरिटी अशुद्धपणान हांव जिवन आसा की हांव मोगाचें म्हणून फादर जोसेफ हांगा प्रीच करतना पळोवन आसलो आनी थोडे लोक ते फाटल्यान सांगूंक लागले हा 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 करून हांसले मागीर हे म्हाका न्हू तेका म्हणून हे म्हाका न्हू तेका आमगेल हिची पास मोगाचें म्हणून हांव वेचीक पूत न्हू तो वेचीक पूत हांव वेचीक पूत न्हू तो मोगाचें म्हणून जर तूं वेचीक पूत न्हू तर तूं घरा वो सांग तूं कसलेच कामूच ना हांगा कसलेच कामूच ना तुका आज पहिले सुवातेर आमी रियलायज करूंक जाय मोगाच्या भोंवडो हांव खंयच्या पातकांत हांव जिवन आसा हे व्हडलें मिराकल आज मोगाचें म्हणून हिलिंग प्रेयर चलता खाली कुडीचे न्हय पूण आत्म्याचे हांव मोगाचें म्हणून जास्ती ह्या भायल्या कुडीचे हिलिंग प्रेयराक हांव जास्ती मान्यता दिना कित्याक ही म्हजी कूड एक दीस खंय बसूंक आसा कितले हील जाल्यार बी 200 वर्सां कोणी तरी जियेता म्हाका प्लीज सांगा पळय कोणी तरी खंय वयता हांव फोंडांत वचूंकच म्हाका त्या देखून पूण जर तर मुगेलो आत्मो हील जायना मोगाचें म्हणून हांव फोंडासान परतून हांव उठना त्या देखून मोगाचें म्हणून आज हांवें सांगूंक जाय हांव उठतलो म्हज्या रागांतले हांव उठतलो म्हज्या द्वेशांतले हांव उठतलो म्हज्या कामुकपणांतले हांव उठतलो म्हज्या आळसपणांतले हांव उठतलो आनी हांव खंय वयतलो बापा सरसी वयतलो हांव बापा सरसी वयतलो हांवें अबॉर्शन केलां आनी तशें आसा कोणाक खबर ना हांव फॅशनाकान जियेता आनी आज म्हाका रियलायज जालें हांवें खुनी केला म्हणून आज हांव उठता आनी हांव बॉब मारता सोम्याक सोम्या हांव आज उठतलो तुजे सरसी हांव येतलो ते वेचीक पुता भशेन हांवें कोणाचो द्वेश केला 15-16 वर्सांची फादर जोसेफा सांगता आसलो आज हांव सांगता हांव उठतलो आनी हांव वचून बॉक्साडे मागतलो तो न्हय हांव वचून ताका लेगीत बॉक्साडे मागतलो ते सायडाचे घरचे आसा म्हाका केन्ना पळयले गाळी दिता फातोर मारया दिसता आज हांव उठतलो तिचे लागीं हांव राजी जातलो हे मोगाच्या बाबडो परिवर्तन हे मोगाच्या बाबडो हिलिंग हे हिलिंग आज हांव सांगूंक शकता आज मोगाचे म्हणून हे रिट्रीट जाता हांव सांगूंक शकता देवा तुका थँक्यू प्रेज द लॉर्ड कित्याक इतले पर्यंत हांव म्हज्या द्वेशाच्या म्हज्या रागाच्या म्हज्या अहंकाराच्या म्हाकडे कोणी उलयलें ना हांव व्हडलो डीन म्हाकडे कोणी कितें सांगूं येना असलो डीन आज कितें म्हणटा हांव एक पातकी म्हणटा अहंकाराच्यो परा मनीस हांव आज हांव तितून उठतलो आनी खंय वयतलो बापा सरसी हांव वयतलो तर मोगाच्या बाबडो आज हर एक भाव भयणी हांगा येयला की तांच्या पातकांतले उठूंक हर एक भाव भयणी हांगा येयला की जर तर मोगाच्या म्हणून आज आमी आमचे पाताक आमी रियलायज करलेले जाल्यार हांव कोण म्हण रियलायज करलेले जाल्यार हांव दुसऱ्यांक नीत करचो नासलो खंयच्या याजकाक हांव बोट दाखयना आसतलो जावं हांवें याजका विरुद्ध भयंकर उलयला आज हांव उठतलो आनी त्या याजका लागीं सांगतलो बाप्पा बोक्षी म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हाका घेवं नाका एक गुलाम म्हूण म्हाका घे आज कितले लोक तयार आसात मोगाच्या बाबडो आज हांवें विचारूंक जाय या मुखार या कितले लोकां तयार आसात आज करूंक ना तर मोगाच्या बाबडो परत्यान असली रिट्रीट कितले करतलो तूं कितले रिट्रीट करतलो फुडल्या वर्सा बी रिट्रीट करतलो हांवें पळयल्या प्रकार गेल्या वर्सा बी हिंची तोंडां आसलेली ह्या वर्स बी हिंची तोंडां आसात कोण मुखार बसली मुखार बसलात कोण फाटल्यान बसली फाटल्यान बसलात कित्याक 2 वर्सां हांवें मिस केलेले मोगाच्या आमच्या जिवितांत परिवर्तन ना
आमच्या जिवितांत हिलिंग ना देखून आमी परतून परतून येतात कित्याक मोग हांव हर एक टायमार डॉक्टर बले वयता आनी म्हाका विचारता कंपाउंड ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರೋದು ನೀನು ನನ್ನ गुणನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ गुणನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ जर तू म्हाका हिलिंग जाल्ले हांवें आनी कित्याक रिते येवचें मोगाचें म्हणून कित्याक देव म्हाका धाडटा आनीक मिसांव करूंक लोकांक प्रगट करूंक तितलेंच न्ही मोगाच्या पडणो आज जावंक फुडें हांगा येयला मोगाचें म्हणून तें सांगलें हांवें जेजूक हांवें पळयलें मोगाच्या बाबडणो गेत्सेमने म्हळ्यार हांवें पळयलें जेजूक आनी जेजू रडता कित्याक ताचे मुखार ताका मरण ताका दिसता आनी तो सांगता बाप्पा तुजी खुशी जाल्यार हे काड व्हर म्हाका नाका हें मरण प्लीज म्हाका भंय म्हाका दिसता तो थंय प्रेज द लॉर्ड म्हणना म्हाका भंय दिसता म्हणटा आनी ताका आंज बरो प्रेरण दिता आनी तेन्ना सांगता जेजू कितें सांगता ह्या वेचीक पुता भशेन सांगता हांव उरतलो आनी म्हज्या बापान दिलो कुयस हांव कितें करतलो घेतलो तो सांगना नाकाय म्हाका हांव ना बेगीन गूण कर न्हू म्हणना हांव म्हजो कुरीस घेता जेजू कितले फावटी कुर्सा पंदा पडलो कितले जाल्यार बी कितें करलो उठलो आपूण कुरीस घेवन गेलो ह्या वेळची भशेन हांव उठतलो म्हजो कुरीस घेवन हांव बापाशी वयतलो कित्याक बाप म्हाका बचाव करतलो आनी त्या कुर्सांतून बी ताणें सांगलें दुस्माना म्हज्या तांकां कांय कळना जेजू बापा तांकां कांय कळना तांकां बक्षी तांकां आज मोगाचें म्हणून कोणाक तरी ताकत आसा की सांगूंक हांव म्हजो कुरीस घेतलो आनी हांव वयतलो म्हाका कॅन्सर आसा म्हाका गूण कर देवा म्हणचे बदलाक देवा हांव कुरीस म्हज्या सडवणेक तुवें दिला जेजू उठलो आनी आपणाची कुरीस घेवन गेलो हांव म्हजें कॅन्सर एक्सेप्ट करता जेजू म्हाका मुखार चलय ल्हानसो ताप येयले बी मोगाचें पण आमी कितले सायबिणी कितें करतात एकूच सायबीण म्हणून कोणाक वच ना वेलंग कणीसून धरलेले फातिमासून धरलेले मागीर आनी कोणाल की घर आसलें ताका बी घेवन येवन सोडले आमी मोगाच्या भावण आमच्यो कुरीस घेवचेक आमकां मोना देन यू आर नॉट अ क्रिश्चन मोगाच्या भावणो एक क्रिस्तांवाक जेजून सांगलेलें आसा हर एक क्रिस्तांवाक जेजून सांगलेलें आसा जो मनीस म्हजो फाटलाव करूंक आशेता कितें म्हणटा आयका ना तुज्यो कुरीस घे म्हणटा आमी कितें करता खबर आसा तुका ते करेजमा टायमार मात लांकडां कुरीस घेवन वयतात भोंवतात आनंद वयता असो मोगाचें म्हणणो आनी बारादी कुरीस लोक कितले लोक ते उखलूंचेक ते गेल कुरीस आपणाल कुरीस घेवचे कोणी ना हे मोगाच्या भावणो आमी खरे क्रिस्तांव तर आज आमी रियलायज करया लेट अस लिव लायक अ ट्रू क्रिश्चन्स मोगाच्या भावणो देव आमकां हील करता देव असर ह्या करता पूण तितल्यार आमचे स्टॉप जावचें नाका आज आमी हर एकलो भाव भयणी मोगाचें म्हणून आमी उठया आमच्या पातकांतले उठया आनी बापाशी परतून वशा कितली वस जाता म्हणून त्याच पातकान लोळते आसल्यार आमी वशा आनी कुमसार जावया आनी सांगया बापाशी हांव येतलो हांव फावो न्हय देवा सांगया आमी हांव फावो न्हय तरी तुज्या कृपेन म्हाका भलायकी मेळटली इतली वस हांव कुस्साच्या पोंदा पडून त्यातून एस्केप जावंक पळयते आसा तरी ताणें पयस जावंक पळयते आसा आज हांव म्हणटा बापा जेजू भशेन सांगता हांव उठतलो म्हजो कुरीस घेतलो आनी बापाशी हांव परतून येतलो ह्या सगळ्या ड्रामांत मोगाच्या भाव भयणींनो ह्या सगळ्या ड्रामांत वेचीक पूत खंय येयलो घरा परतून येयली की ना चूक करली कोणें वेचीक पुतान की ना बापायन मारलेले कोणाक बापाय सांगता तेका नेसया तेका हे करा ते करा तेका बोटाक मुद्दी घाला आनी कितें मारा पाडको मारा पडक्यान कितें रे बाबा चूक करली पाडक्यान कितें रे चूक करला ना ह्या मनशाच्या पातका खातीर तो फाटी परतून म्हणून ते पाडक्या कितें करची पडली बली दाखोवची पडली आज मोगाच्या बाबण्णो आमी बापाशी परतून येयल्या खातीर बापान एकल्याक बली भेटयली कोणाक जिरप्रादी जेजूक पाडको जालो तो आमच्या पासून कुर्सार मेलो इतले कुर्सार मेले पळोवन सयत आमी दुख्खां गळयता शिवाय पातकाळीज मात्र मेले थंड जायना आज मोगाचें म्हणणो तोच पाडको ती शेळी आज ह्या मेजाचेर हाजर जाता आनी सांगता मोगाचें म्हणणो हांव जावन आसा देवाची शेळी तुज्या पासून हांव मरण पावलेली आनी जो कोण म्हाका खाता ताका एक स्ट्रेंथ मेळटा ताका आत्मीक धैर्य मेळटा तुज्या पातकांतले उठूंक बापा ससी वसूंक ताका धैर्य मेळटा तुज्यो कुयस घेवन म्हज्या फाटल्यान येवंक आनी जो मनीस ते खाता तो मेल्यारी जियेतलो कित्याक आमी उठूंक जाय मोगाच्या बाबण्णो आज आमी कित्याक उठूंक जाय
जर तर तू आज उठना सासणाच्या सासणाक तू उठना कित्याक एक दीस कित करता तुका खबर आसा तुका नाक म्हळ्यार बी तुगेले मोडे फ्रिजान दवरिनात कोणी हा घरांत मागेल मोगाचो म्हणून म्हाका कांय दवरिनात डीन म्हणून फ्रिजा हांगा लॉक करून दवरिया म्हण कोणी करनात पयल म्हूण घाला रे मारे ताका वास येता म्हणटात मागीर हा त्या फोंडांत मोगाच्या बाबण्णो हांव न्हिदले तर हांवें उठूंक जाय आनी सांगूंक जाय हांव ह्या फोंडांतले उठतलो आनी खंय वयतलो हांव म्हज्या बापाशी वयतलो म्हजो बाप खंय आसा म्हजो बाप सांगता आमच्या बाबा सांगता म्हजो बाप सर्गार आसा ती आमगे दिशा मोगाच्या बाबण्णो ते हर एक क्रिस्तांवांचे हे ताकद मोगाच्या बाबण्णो हांव म्हज्या फोंडांतले म्हज्या मरणांतलो हांव उठतलो आनी बापाशी वयतलो कित्याक म्हजो सोमी म्हजो क्रिस्त फोंडांतलो कितले दिसा जिवन जालो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आनी तो म्हाका थंय राखून आसा तर मोगाच्या बाबण्णो संतोषाची खबर आज म्हणया आमी सगळे लोक म्हणया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Amen. Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.